सोम्या तुझ्या नावानावी सांगाता मेल्या संतोष परीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पण आम्ही समरणता सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही बागेता. धन्य देवाक अर्घां दिवन एमिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचे कोळ तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. जीवन जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावा भयणीनो, आमचे सगळें जिवीत एका सिद्धांताचेर विणलेलें जावन आसा. ते जावन आसा मोग. आनी ह्या सिद्धांताचेर आमचें सगळें जिवीत ओंदोन आसा. जें कितें आमी मोगा भायर करता आमी सूख आदरता. देवाचो मोग, पेल्याचो मोग आनी आमच्या जिविताची तपासणी झडटी ह्या एकच संगतीचे वयर जातली. आमी कसो त्या सरस्वत देवाचो मोग केला आनी कसो आमच्या पेल्याचो मोग केला. मोगाळ भाव भयणीनो, जायते पटी हें समजूंक आमी सुकल्या जावं पुरो या हें समजून आसतना आमी जियेल्या जावं पुरो. हे सहसंगतीचे आमी सूख मागया आनी फावो ते बरी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया आनी सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर बलिदान देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान पसरून वायट हातून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत म्हगे सदांच संकार मरे सगळ्या दूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर पळयता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवाक उंचगी आनी शांती ताच्या इश्टान संसारी. सर्वेस्परा देवाक सगळी छाया, सर्वपदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिन वाजताव. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणताव. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काडताय. आमची काकूत कर. तू बापाच्या उज्याक बसलाय. आमची मागणी मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, हे पास्क परबेन आमचे अस्कत खायेक तुवें आमकां घटायेचें वखद दिलय आनी आत्मीक बांदपसांतली आमकां सुटोवन तुजी कुशाल बरीत स्वतंत्र भुरगीं केलय. तर आमकां तुज्या सर्गीच्या देण्यांनी अदीक बर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तसो सरकार संपूर्णायेन भोगूंक आमकां फावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रून जुदेवा लागीं म्हळें,
तुम्ही खुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी ख्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावेन जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिंदलेले बरी जाली आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदुता लागीं तांणी अशें विचारलें, बाबानो, तर आमी कितें करीजे? तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी चिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचे बॉक्साने जोडच्याक जेजू ख्रिस्ताचे नांवे पवित्र स्नान घेवं. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें, कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आशिल्ल्या सोमेस्तांक म्हूण ती केल्या. जाका सर्वेस्पर आमचो देव आपोवणें दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. आनी ह्या हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवन पळयलें आनी हे नश्ट संततींतावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचें उतर मानून घेतिल्ल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाले. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच बरें. सगळी ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सर्वेस्पर जाल्यार आपले बाह्य भक्त आसलेल्याचेर, आपले विश्वासी मोगाचेर बरवसतेल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतले निवारता, दुकाळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. आमी सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. तोच आमचो आदार आनी आमचें ढाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवों तुजी दया. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. हालेलुया गाऊया सोम्या खर्सिया, ताच्या पवित्र नावाक होगळी उच्चारया. हालेलुया गाऊया सोम्या खर्सिया, ताच्या पवित्र नावाक होगली कुलसार्या. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळू मोरी फोंडा भायर रावून रडटली. रडत तिने भागवून फोंडा भितर तिळण पळयतना धवे नासले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसले तिने देखले. ते तिका म्हणाले, बाये, तूं कित्याक रडताय? तिने जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी खाण व्हेला. ताका तांणी खंय दवरला म्हणून हांव नेना. इतलें म्हणून ती फाटीं घुंवतना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू म्हणून तिका कळ्ळें ना. बाये, तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हणून लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा, तुवें ताका खाण व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेता. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवून म्हणाली, रब्बोनी. जुदेवाच्या भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धर्न राव नाका. हांव येदोळ बापासाशी सोडून वचूंक ना, पूण तूं तुज्या भावासाशी वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हूण तांकां सांग. मागदलाच्या मोरयेन वचून आपणे सोम्याक देखला म्हूण ताणें आपणाक अशें सांगलें म्हणून शिसांक कळयलें.
देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो, भुरग्यानो, युवजनानो आनी सोमेस्त क्रिस्ती पोरजानो, पास्का परबाची शुभाशय तुमकां हांव पाठयतां. आनी तसो जिवन जलो जेजू तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक, घरां आशिल्ल्यांक, परगांवांत आशिल्ल्यांक, पयस आशिल्ल्यांक, कश्ट नाशिल्ल्यांक, निराश भोगल्यांक आपणाचे विस्तार आशिर्वादान बरोवन आपणाच्या बोळान बरोवन तुमकां घट करून दी म्हणून हांव पयलें त्या सरस्परा देवा लागीं मागतां. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो, द पावर ऑफ द रेजरेक्शन, पुना जिवंतपणाचें बळ कितें म्हूण तुमकां समजाचें तर आयच्या पयल्या वासाक तुमी पळयचे. एका रितीन भियेल्ले ते शीस, बिजोडले ते शीस, शेलमेडले ते शीस आनी तस्सो पेद्रू जेजू गुन्हेगार केल्लो, भियान धांवलो, फोळण धांवलो, आज थैरान एका रितीचे उमेदीन बरोवन आपणाच्या जिविताक नवो अर्थ मेळ्ळा म्हूण चिंतून सगळ्या जुदे समुदाया मुखार उबे रावन धैर्यान सांगता, पाताक रडा, पवित्रान घेया, सोमी जीवन जाला आनी सोम्याक स्विकार करा म्हणून म्हणटा. दिस इज द पावर ऑफ द रेजरेक्शन. पुन्हा जिवंतपणाचें बळ जावन आसा हें. खंय मरण म्हूण चिंतलें थंय जिवीत, खंय सोलवणी म्हूण चिंतलें थंय जैत, खंय निरोत्साव आसा म्हूण चिंतलें थंय उमेद मनशाक मेळटा. एका जिविताक, एका मनशाच्या जिविताक एका रितीची नवसरणी मेळटा. पुनू म्हजो नियाळ आज आयच्या वांजेलाचे वेळ. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सोमेस्तांनी मोग केला, आमी मोगान जियेल्या. एक ना एका रितीचो अनुभव, मोगाचो अनुभव आमकां सोमेस्तांक जाला. थोडी मोग करून बेस जोडला, थोड्यांनी बेस जोडून मोग केला. आनी जो कोण मोगांत आसा ताका दीस रात फरक आसना, वेळ कसो पाशार जाता म्हणून कळीत आसना. आज तसल्या एका अपट्टू मोगाचे वयर आमी थोडो नियाळ करया. मोगाळ भाव भयणीनो, मोग एक सकत, लव इज अ फोर्स. मोग एक सकत सरसंगती ताचे देव ओढून घेता. सरसंगती, बरें वायट, कश्ट, दूख, सोलवणी, जैत पुराय ताचे सांगाता ओढून घेता. ती जावन आसा सकत मोगाची आनी मोगाक ती सकत आसा. ताकाच पळया मोगाळ भाव भयणीनो, जुवांच्या 3ऱ्या अध्यायांत 16व्या वळयेंत अशें बरोवन आसा, सर्वेस्पर देवान ह्या मनशा कोळाचो, म्हजो, तुमचो, आमाचो, सोमेस्तांचो इतलो मोग केलो की त्या मोगा पासत ताच्या एकल्याच पुत्राक आमकां धाडलो. सी द पावर, द फोर्स ऑफ लव. मोगाची सकत पळया मोगाळ भाव भयणीनो. ताका पावलो रोमाघराक बरयल्या 8व्या अध्यायान म्हणटा, कोण म्हाका त्या सोम्याच्या मोगात मेकळी करूंक शकत. मरण, जैत, सोलवणी, कश्ट, संकश्ट, निराशपण, नथिंग. कितेंच त्या सोम्याच्या मोगात म्हाका मेकळी करूंक जायना. तितलेंच न्ही, कुसाचो सांजू हांव म्हणटा, हे म्हज्या मोगा खंय लिपोवन रावलाय, म्हाका विलाप करूंक सोडलाय आनी खंय तूं लिपोवन रावलाय. ताकाच कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत 13व्या अध्यायांत आमी जायते पटी आयकलां. अखेरेची वाक्यां थंय अशें आसात, मोग समजता, मोग बरवसता, मोग जियेता आनी मोग सदांच बळटा. ही सत आनी हे भावार्थाचें सत मोगाळ भाव भयणीनो. आनी असलीच एक काणी आयच्या वांजेलान आमकां आयकूंक मेळटा. ती जावन आसा मागदलाची मोरी. पळया मोगाळ भाव भयणीनो,
कसलो मोग त्या स्त्रियेक ताच्या सोम्यांत आसलो. 3 दिसांनी सगळी खाणी बदलली. सगळी खाणी बदलली. जेजूक धरलो, मारलो, चेरबादांनी मारलो, ताची केळकुळां गेली, नलिसायचे मरण दिले, शिसांनी ताका सांडून पोळण धांवले, एकल्यान नेगार केले तर आनी एकल्यान विकृत केले. आनी ह्या सर संदर्भ वेळार ह्या सर जेजूच्या जिविताच्या सर खोड्यो संगती वेळार ताच्या बगले नासली मोरये सांगाता अनेक स्त्री जावन आसा मागदलाची मोरी. मोगाळ भाव भयणो, मोगा शिवाय खंयची सकत त्या मनशातय मोरयेक ओडलें केवल मोगा वरवीं मात ती तिच्या सांगाता रावली. दॅट्स वाय इट इज सेड लव डिफीट्स डेथ. मोग मोरनाक सोलवयता. आनी आपले मोरी थंय आसा जेजूक सांगात दिवंक. आनी आज तिस मोरी सकाळीं विग्गी उठून परत त्या मोगाच्या सोदनेक येता. मोगाळ भाव भयणो पळया, जर मनीस जाल्यार मोरयेचो मोग तितलो बळादीक ह्या बळिश्ट जायचे तर मोगाचे उगम मोगूच जावन आसो. जुवांच्या पयल्या पत्रांत सांगलें आमी आयकता, देव जावन आसा मोग, आनी खंय देव आसा थंय मोग आसा. आनी तो मोग त्या मोरी मागदलेनेक भेटता. आनी तो मोग तिच्या जिविताक एक नवे दिशा दिता, एक नवी दिशा दिता. ताकाच जेन्ना ती मोरी मागदला जेजूच्या मोगाच्या सोदनेक वेता आसतना आनी थंय तस्सो मोगाचो मोगूच सोमी तिका म्हणटा मोरये. मोरये आपणाच्या नांवान तिका आपयता. आनी आपले थंय तिचे तें आसले तें पुरा निरासपण पयस वेता. तिची सोदनी थंयच रावता. आनी त्या मोगान भरून आपले ती मोगाची बरी खबर घेवन वेता, धांवन वेता. आनी जेजूची एक खरी शिस्त जाता मोगाळ भाव भयणीनो. आनी आज आमकां हेंच आपयलां. आज आमी सगळीं आमच्या घरा आसा. हांव जायते फावटी म्हज्या मिसांव म्हणून हांव धांवतालो. आज म्हज्या खोंयता भितर हांव आसा. तुमी तुमचें कुटुंब काम कितेंगी करीचें म्हणून आशेवन लालेवन आसल्यात तुमी आज तुमच्या घरा आसात. आज आमकां एक सुयोग मेळ्ळा. आज आमकां एक संदर्भ मेळ्ळा. म्हज्या सोम्यांतय म्हाका कितलो मोग आसा ताकाच आमी तें कंतर गायता. सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नजो, सागोरा प्रास गूड पर्वता प्रास उंच म्हूण आमी तें भोव आपुरबायचें कंतर गायता. तर आज म्हाका आनी तुका एक अवकाश, एक सुयोग, एक संदर्भ. हांव सोम्याच्या मोगाचो सोदनेर आसा गे. कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भाव भयणो, हांव तुमकां धैर्यान सांगता, विश्वासान सांगता. आनी म्हज्या भावाताच्या एका अणभवान हांव तुमकां सांगता की मोग सदांच बाळटा. सर संत्यो पाशार जातल्यो पूण मोग सदांच बाळटा आनी आमकां धैर्य दिता. जशें त्या मोगान बरोवन मोरी मागदलाच्या जिवितांत नवें साव आयलें गी, नवसरणी आयलें गी, तिचो भावात घट जालो गी. आज आमकांय तसो सोमी आपयता ताच्या मोगांत रावूंक, जियोंक आनी त्या भावार्थान बरोवंक. ह्या कश्टांच्या वेळार, ह्या निरासपणाच्या वेळार आमच्या जिविताक एक नवी दिशा घेवन, एक नवे अर्थ घेवन, आमच्या जिविताक एक नवसरणी घेवन परत आमचें जिवीत त्या जिवन जेवाच्या त्या संतोशांत वांटले जावंक आमकां आपणे दिता. असो आशिर्वाद ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. मोग समजता, मोग जियेता, मोग भरवसता आनी मोग सदांच बाळटा. आमेन. जीवन मोजे सोमिया ओते देने माका संसारिया पयना जावं
खरे बलिदान पातकीचीने मोचे नेना बेटों कशे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपिता देवा बापाक मानत असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेटक्या पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पर मारून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कणवळ्यान मानून घे. तुवें आमकां फोव केलाय ती देणी आमी विबानिना जावच्याक आनी सर्गींचें सूख जोडूंक पावच्याक तुमचो आमकां राख आनी सांबाळ आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखणूक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली तो सुदुलो बो निरापराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुन्हा जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सुसूंक वच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनू वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळच नवे आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडाचा करात. भावार्थ सुगूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पोन आमी परगटा. तुझ्या हेया सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सरुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेले आमी समेजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवेन बापा, पिडर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपण असो बरवो सुदरण मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. प्रत्येक रितीन ह्या दिसांनी सरल्या सर संवसारांत सरल्या सर आमच्या भावंडा पासून आमी मागया. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेजता तुजे परजळीत मुखार मोट पळोवंक फावो कर. आमी समेजतांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती सांज झुजे ती सोबती भगेवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वंटती. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडोंदाराची अज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले आमच्या बापाचे मागणे भक्तीपुनी संतोषान धैर्यान आनी मोगान आमी म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुजी कुशी सकाळ जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां तळ्ळें पडले नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवो शानात केल्या आमकां तुज्या उधार काकुलतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदव्यान महिमा तुजे सासनाच्या सासनान. सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांक तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवयाचो एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करतली. शेळयेच्या जेवणाक आपणे मेळ्ळ्यान आमी समेस्त सुभागी. सोमिया तुजे म्हजे रेवचे म्हाका पवना म्हजे उतराणीच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेसू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. अशिरांकाची वाटे खंडीत मेळटली
सलबोनी निराशेचे चिनिये सांजे पातेली जाता नेत्रांनी तेन्ना उबार दोळे कुर्सा वयल्या पोळे गोपांतारांक राखता पोसून दुका वाडे ओपून दे सोम्या काळजांतले कळवले मोग समजता मोग भोगशिता मोग बरवस्ता मोग विश्वासता मोग सांभाळता जियेता प्रार्थुया सर्वपदार देवा आमच्या मोगाळ बापा पवित्र स्नानांत एक अमोलीक देणे तुवें आमकां फोव केलें तुजीच भुरगीं आमकां करून तुजो माय मोग आमकां साकूंक दिलोय तर आतां आमची काळजां सर्गार तुजें सुख भोगूंक तयार कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबत आसो आणि सर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद घालो आमेन ओसनेया क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया तुमकां समेस्तांक बरो दीस मोगोसो दीस हांव मागतां हालेलुया हालेलुया क्रिस्मनान जीवन जाला आनी केदीन स्मरोसोना हालेलुया हालेलुया क्रिस्मनान जीवन जाला आनी केदीन स्मरोसोना पास्काचे ते सकाळी शिळ्या लोटले ते वेळी अंकार दुस्पाटलो सूर्यो उदेलो जेजू पुनर्जीवन जालो संसारार प्रकाश पांगलो हालेलुया हालेलुया क्रिस्मनांतलो जीवन जाला आनी केदीन स्मरोसोना मोगाळ पुत्रा सोवेन आंकवार मोरी आशीर्वाद देवांकां भगवान करताचे गुरुवेन ह्यो आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन